जजमेंट खूप आम्हाला सुप्रीम कोर्टाचे त्यांना सबस्टन्स दिसता यू हॅव टू रजिस्टर एन एफआयआर. आम्ही आता केल्या आता तुम्ही केला म्हणजे आमच्या उपकार केला सांगता इतलो वेळ आम्ही आता बाहेर टाइम पडलो ते आमकां सांगू नका रे आम्ही इतलो बाहेर रावले पळय तेन्ना कितें सांगता तुम्ही या सॉन असता पण प्रत्येक केस असता पण सेन्सिटिव्ह असता तेका डीवायएसपी बीन पावर असता त्याची आमकां ऑर्डर असता ती आता त्या प्रमाणे फुडल्या असता ती केस तेंच्यानी असाइन करप असता म्हणजे आमच्या डीवायएसपी एसपी आम्ही आमच्या हेचेर असता पळय आम्ही तितको प्रोसेस सगळो केल्लो आहा पेपर वर्क बीन सगळो जाल्लो आहा. माझी ऑर्डर केन्ना येतली आणि आपण केन्ना साहेब एकच प्रश्न विचारतो अरेस्ट ज्या मनशान गुन्हा केला न्हू तेका अरेस्ट केन्ना करतले तुम्ही तुमच्या तोंडान ऐकपाचें आसा आमकां ज्या मनशान गुन्हा केला तेका अरेस्ट केन्ना करतले. आता एक केस आहा पळय आमचे वयर जर दिले असतात तेंच्या कडेन वयता केस तेन्ना ते एक्शन घेतात आणि आता आम्ही एक टीम आमची ऑलरेडी धाडलेली आहा तो पळय आहा तो केन्ना धाडली तुम्ही काल धाडलेली एका काल आमी तो नवलो घरार बीन कोण आले लास्ट तुम्ही तेका खंय ट्रेस केल्लो बोला इवनिंगूय गेल्ली आता मागीर तेका ते दुसरे कडेन आनी खंय रावपाक गेले ते खातीर गेले आमी लास्ट तुम्ही खंय तेका ट्रेस केल्लो त्या भुरग्याक त्या गुन्हा करपी भुरग्याक खंय ट्रेस केल्लो आयच्या दिसाक तो ट्रेस जावन घालो त्या उपरांत आमी तेका तेजे कोण आतां कोण तेजे सोयरे रिलेटीव कोण आहा तेंच्या एक केले ते घरा कडेन टीम धाडले नंबर घेतो सोयऱ्या आवय बाबा रावून पोसल्या म्हाका माहिती सांगतली त्या आडवतले पोसल्या आता उलट सुद्धा केले हांव तेजी फॅमिली पोसल्या आता मुख्य मुद्दो आसा हे तुमचे आता आम्ही सांगले की त्या भुरग्याला ते सांगले की केन्ना येवपाचें हांगा तुम्ही कितें साहेब आमकां फक्त सांगा तुम्ही तुमचे आमी हांगाच्यान वयता आमकां सांगता त्या भुरग्याक जो गुन्हा केला त्या गुन्हा करपी भुरग्याक केन्ना हाडटले अरेस्ट केन्ना करतले तेका आयज राती गावलो तो आयज राती हाडटले आता समज तो अर्द्या वरान गावलो अर्द्या वरान हाडूं शकता तेका एक वरान हाडटले तेका टायम वचूंक शकता एक्झॅक्ट सांगूंक शकना टायम कितको आता 24 वरां उलटान गेल्लेली आसा बरोबर तुमच्या साहेबान आमकां आमी कितें दिल्लेले सामक्या तेका 24 वरांच्या भितून आमी धरून हाडटा बरोबर न्हू एक नॉर्मल आसता पण ह्या तो सेन्सिटिव्ह मॅटर एका तो आसता तेका ना ना सेन्सिटिव्ह मॅटर जालो पण तो गुन्हे करपी भुरगो इलो काय ते मॅटर मागीर फुडें वयतले हे जाणा आमी तो भुरगो इलो काय ते आमकां सांगा 24 वरां लागली सर तुमकां काय 24 वरां लागली डीवायएसपीची कन्सर्न घेवपाक 24 वरां लागली 24 आवर्स तेच्या पयलीं जालें आसलें खंय ना 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 साडेसातांक आमी येयल्ले साडेसातांक येयल्ले कंप्लेंट घेतला तुम्ही केन्ना खंय वचून तरी पण आता डॉक्टर आता आमकां वचपाची पाळी आसा आता आमी वचया पण तेचे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर घेवन येऊ पण तो आता भायर कितें करता आपणाकडे जायना म्हणून तरी सांगता कारण आमकां अशेंच करतलो आमी 5 जाणांचे पथक घेवन वचपाचें काय पावल ना तू कोण ती सांग न्हू आमकां भायर गेले आपल्याकडे पावल ना तुम्ही चला म्हणून त्याच्याकडे फक्त पाच जण भायर एकूण साहेब कसो विरोध केला आमचे शिक्षण त्यांनी विचारले सगळ्या पुढे मॅडम आम्ही सगळे गप्पा येना तो 20 मिनिटां दिली आम्ही 20 मिनिटां रावली लोक बॉल जातले या बरोबर एका बॉल जातले मागीर हेनच जाणून तुमका काय समाज धजा पडता या अंदर तुम्हाला किती टाइम लागता पोलीस स्टेशन पावल ना 20 मिनिटं आहे ना 20 मिनिटं आमकां बोलून दिया आपल्याकडे पावल ना तुम्ही पुढे चला किती सांग न्हू आम्ही वयता हांगा कितें आमचो टाइम वेस्ट करता तो आता अजून दाडा वाजून दूध पाच जण 5 जणांका पाच जणांका आम्ही
जांग ना जरा सा तुमच्या घड्याला तुम्ही मला जांग ना केन्ना वाचले भाषा सुद्धा खालच्या पिवळ्या गोळी सुद्धा पिवळा आहे आवळे फुलक्याची उदी सुद्धा पिण्याचं नागाचं राज्य सकाळच्या ओवा तुम्ही पहिल्या तर फोटो चेक करा तुम्ही हा माझे पोटात किती ना आणि तुम्ही जात्रा फाळता मला किती करताला तुम्ही पण सर तुम्ही सांगता ना जाताना त्याला सांगा ना आमका नाहीतर त्याला लेखी देऊन सांगा शाळेत काय मोठा तुला सांगितलं मग पुढे मागे आपण केस रजिस्टर होतं तुम्ही फोन करून काका सांगितलं केस तुमची रजिस्टर झाली तुम्ही टी-शर्ट घेऊन या सांगले आणि अजून केस रजिस्टर जाय ना कसं काय कॉपी आम्ही कशी स्पष्टी हे केलं तुमचा कायदा असा तो आम्ही घेता जर तर त्या काल जर तर त्या भुरग्यान बलात्कार केलो आणि तुमच्या हाडल्या तर कायदो कानून आपण भोट टाइम लागतलो असलो इतकेच आम्ही आणि बोले इतकेच सांगा त्या भुरग्याचे काल बलात्कार झालो तर अजून मेरे तुमचे लेखी बरोबर जावचे नसले की जातले सांग पण कितलो वेळ त्याला घेऊन यायला आमच्या पुढे काय जोपर्यंत ती व्यक्ती आमच्या तुम्ही आम्ही त्यांच्या बरोबर रात्रभर होता एका अर्ध्या वेळा नंबर घेऊन या त्या आमच्या पुढे लागत असेल आम्ही आज कशी ते करची ना त्या तू माझ्या भुरग्या समान आहे माझी भुरगी तुझ्या बरोबरची असा आम्ही तुमका ओळखता पण तुमचं सुद्धा अंगाचा आमका किती तरी माझ रेस्पेत दौडून जाऊ तरी माझ्या भुरगे आणले तरी तर तुका सॅल्यूट दिवपाक आमका कळटा पण ह्या पेंढा पोलीस स्टेशनच्या साहेबाक एका सुद्धा कळना आमचे हे करपाक मान राखपाक कारण किती 20 मिनिटं घड्याळ आमका बंद झाल्याने फाले चली घालून घड्याळ मिनिटं चालना झाल्या किती सांग बाबा आपल्याकडे काय नाही तर तुम्ही किती करा हे तरी आमचा मार्ग द्या नो टाइम आहा सगळं आहा ती आमचं टेक्निकल म्हणजे एरर असतो शारीरिक बिल्डिंग म्हणजे सगळं टाइम सगळं बिल्डिंग सगळं केन्ना कंप्लीट जाता कितें केल्यार ही आता तयार झाल्या नो आता जाणं नाही टाइम पडटा सगळं ती प्रिंट येत नाही तिचे सारखे ती 8 सुमारे साहेब ते अरेस्ट करण्यात आम्ही एक टीम काढलेली आहे एफआयआर किती रजिस्टर तुझी सगळ्या सगळं टाइम मी सगळं पडलेला आहे फक्त ही प्रिंट येत नाही काय त्याचं एरर असलं ते ॲक्सेस डिनाय जाता म्हाका सांगा ना हे सगळे पोलीस आमचा त्रास नाही आम्ही तुमच्याकडे आम्ही तुमच्याकडे रजिस्टर करा म्हणून एफआयआर सगळे केल्लो प्रोसेस जाल्लो तेव्हा प्रत्येकाक एफआयआर दिवचे पडटा मागीर प्रोसेस तरी बसून रावपाचें आमी एफआयआर केले तुम्ही हे उपकार आमचेर करून ना आमचे काय सांगता आमचे उपकार ना तुम्ही करापूच ते तुमचे कामूच ते एफआयआर करप आम्ही म्हणिना तुम्ही काम करीना तुम्ही काम आम्ही कितें म्हणटा एफआयआर तुम्ही केल्या तो मनीस खंय आसा जेचेर एफआयआर केला पळय 24 वरां जाल्या एक सांगता पळय कालच्यान आमी हांगा काल दोनांक गेले तुम्ही असले जाल्यार नको हांव काल आमी हांगा दोनांक हांगाच्यान भायर सरले एका कंप्लेंट करून घेतल्या पीएसान ते सुद्दां आनी ताका विचारले की खंय प्रोविजन आहा तें सांग की आमी ड्राफ्ट करून धाडून तुका दिवपाक जाय म्हणून तेन्ना बरें बरोवन घेतल्या 7:30 ते 1 मेरेन तुम्ही हांगा बसून दवरता तेंकां कालचे ते आयज आहे दिवंक ना आमकां तेणी पण करिया मॅडम म्हणटा फक्त आमकां एका पदाचेर दवरता मॅडम म्हणून आनी कितें करिना जेन्ना हांव आतां तापले तेन्ना साहेब भितरले मातशे त्या रुमांतले ह्या रुमान गेले पण थंय आमकां दिसना ते कळ्ळा ते भितर गुप्त दार बीर आहा केन्ना तें खबर ना आमकां पावोंक ना थंय जो मेरेन तुमकां मेळना न्याय तोपर्यंत आमी हांगाच रावतली आमी आनी वयची ना आनी न्याय दिना न्हू जाल्यार आमी
सीएमच्या बंगल्यात रातची सुद्धा वचा शकता कारण कितें सांग आमच्या भुरग्याचेर अत्याचार जालो आमकां आतां नदर ना आमचे रगत तापलेले आसा तशी वयतली आमी तुम्ही राती 2 गेली पण आता म्हाका 6:30 सांगला केस रजिस्टर जाल्या म्हणून म्हाका 6:30 का 7:30 सांगला आणि आता 12:30 झाली तरी आली यांची केस रजिस्टर नाही ती कसली केस तो हा तर जातले म्हणता तो एक साहेब येता जातले मॅडम मी कितें सांगताय जेवण कितें दिलं ना गोमान गेला विटनेस हाडून खाले माझे विटनेसूय हाडले सगळे आणून दिले जाल्यार ह्यांचे अजून कित्याक रेडी जायना तो कसं झालं तो गोमासून येतो त्याच्या उत्तरानं स्टेटमेंट करायचं असतं हे वजन तरी पण आता डॉक्टर आता आमकां वचपाची पाळी आसा आता आमी वचया पण त्याचे सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर घेऊन ये पण तो आता भायर कित्याक करता? आपणाकडे जायना म्हणून तरी सांगता ते. कारण आमकां अशेंच करतलो तो आम्ही 5 जणांचे पथक घेऊन वचपाचे काय पावर ना तू बोलून दी तू सांग न्हू आमकां भायर गेले आपल्याकडे पावर ना तुम्ही चला म्हणून त्याच्याकडे फक्त आपण power जाऊ, आहे, 5 जण पाहिजे. एकूण साहेब कसं विरोध करतात की आमचे शिक्षण त्यांनी विचारले सगळ्या पुढे मॅडम आम्ही सगळे येणार तो 20 मिनिटं दिली आम्ही 20 मिनिटं रावली लोक बोवाळ जातले आता या बरोबर एका बोवाळ जातले माहिती आहे ना जाणून तुमचं काय आमच्या समाज धजा पडताय या बरोबर अंदाज तुम्हाला किती पडा लागता पोलिसांना किती वेळा लागता पावर ना 20 मिनिटं आहे ना, ही 20 मिनिटं इतकी नाही. आमकां बोलून दी आपल्याकडे पावर ना तुम्ही पुढे चला किती जर सांग न्हू आम्ही वयता हांगा कित्याक आमचो टाइम वेस्ट करता तो आणि आता अजून दारावरून दूध गेलो तो, जेवून गेलो. 5 जण आम्ही आमचं दोघं सांगा शिकलेले आहात की नाही सांगा आता काय 5 जण आहे तर सर म्हणजे सरांनी कित्याक आपयले अजून सांगले ना कोण शिकलेले आता आमकां 5 बायला विचार आपयता न्हू तो अडाणी म्हणून आपयता असो हिशोब जालो न्याय मिळत भीक मागून न्याय मिळत ऑलरेडी आम्ही टीम धाडलेली अजून काय केन्ना ऑलरेडी धाडली टीम साहेब? आसा टीम आसा फिल्डान आसा हा. तो थंय घरा कडेन ना आता तुजो खंयचो दुसरे कडेन एडवर्टायजमेंट आनी कितें आसा एड्रेस तो आमी व्हेरीफाय करता स्टाफ ऑलरेडी फिल्डान आसा आता आमी स्टाफ वयता तेका पळोवपाक खंय कितें आसा इन्फॉर्मेशन पण येयला एकच उलयतात पण तुम्ही कितें म्हटलें सामकें तुम्ही ताका डिफेंड कशें केलें ते सांगता म्हाका उलोवंक दी तो तसं काम करचो ना आयक काम परत करतो परत परत तशें काही करचो ना. आयकून घे अशें तुमी ताका डिफेंड केलें म्हाका फक्त एकच वाक्य उलोवपाक हेच्या वयल्यान आमी कशें विश्वास धरपाचे की तुमी ताका हे करतले अरेस्ट करतले हेचे तुम्ही सॅटिस्फॅक्ट लेजिस्लेटिव्ह उत्तर दिता ऑफेन्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाल्लो आसा फक्त तुमकां प्रेशरायज जायत तो जाल्लो आसा पॉईंट वायज तुमकां सांगता ऑफेन्स रजिस्टर्ड जाल्लो आसा सम टेक्निकल प्रॉब्लेम जातून आमकां ती प्रिंट काडपाक मेळोंक ना ती अपलोडींग आसा सिरीज आसता ताका लागून मातसो तुमकां लेट दिवपाक 24 वरां लागले साहेब ना ना 24 एफआयआर रजिस्टर्ड जाला आनी आतां कॉपी फक्त प्रिंट काडपाक मातसो बरें, बरें, फुडें टेक्निकल सांगा, प्रॉब्लेम फुडें आसा एक्युजाक हे करपाक ऑलरेडी स्टाफ धाडलेलो आसा आतां हांव एडिशनली स्टाफ धाडटा आनी हांव फाल्यां भितर म्हाका टायम दिया हांव अरेस्ट तुम्ही आमकां time दिया. तुम्ही आमकां time तुम्ही टाइम द्या बाय इवनिंग बाय इवनिंग By evening. बाय इवनिंग बाय मनी जायना आता मेळटा अर्द्या वरान आता हाडटा बाय इवनिंग वॉट टाइम बाय इवनिंग 5 PM Okay, म्हाका ना- 5 टाइम दिया आम्ही 5 हांगा येतले येस या ओके आणि सर एक काल जे चेडून हांगसर ते 7:30 येयले तांचे एक जाय सर ती कित्याक कंप्लेन येता तेजे मातशें तुमी एक आन्सर दिया कोण आसलो कंप्लेन कंप्लेंट घेऊन कंप्लेंट दिला एकाच सुमार कंप्लेन जाली आता ते मायनर भुरगे तेजी आवय तेजो बापूय हांगा 7:30 सुमार ती येयली तेंचेर इनजस्टीस जाले तेजेर अन्याय जाले ते हांगासर जस्टीस मागपाक कंप्लेंट घेतला ना घेतला सर घेतला कंप्लेंट आसा आमी सगळे येयले कंप्लेंट घेतला न्ही राव ते तुमचे कितें आसा ते हांव पळयता ते कितें समज कितें सांग आता म्हाका जर हांगा कंप्लेंट दिवपाक जाय बरें आता ते एफआयआर ऑलरेडी रजिस्टर जाल्लेली आसा एफआयआर रजिस्टर जाल्लेली आसा FIR register आता पळय आता हांगा आमी टायम पळय एफआयआर रजिस्टर एक्युजाक आमी धरया आनी तुमकां जस्टीस हेचेर आमी फोकस करया जस्टीस पळय सर आयकून घे पळय जस्टीस तुम्ही दितले नाजाल्यार आमी हांगा येवचें नासलें
जस्टीस दिता जस्टीस दितले पळय का दिवचे ना पळय तो येणारो काळ ठरयतलो कळ्ळें न्हू. हांव कितें म्हणटा 7:30 एक मायनर 17 वर्साचेर असो हे जालो अत्याचार जालो ताची आवय घेवन 7:30 हांगा पुलीस स्टेशन येता तुमचो स्टाफ ताका मेडिकलाक व्हरता 7:30 मेडिकलाक व्हरल्या उपरांत 7:30 ते 1:45 मेरेन तेजी कंप्लेंट कोण बरोवन घेयना. हांव येयला हांगासर हांव येयला कंप्लेंट आसा मरे मिस्टर आहे ताका विचारले कंप्लेंट हांव कितें म्हणटा पळय तें आयकून घे सर हांव कांय घेतना हांगा येयला तो सांगता म्हाका ड्राफ्ट कंप्लेंट ड्राफ्ट करून दी म्हणून ते पीएसआय हांवें विचारलें खंय प्रोविजन आसा आतां म्हाका सांग ती ते सारकें खंय प्रोविजन मागीर डिले कित्याक केलो ताका घेवपाक तांचेनी डिले करूं काल इन्सिडंट जाला आयज येवंक ना इन्सिडंट जाल्या उपरांत अर्दे वरा भितर हांगा पावले 7:30 ते 1 वरान हांव येयला ताका सांगला म्हाका प्रोविजन दाखय हांव तिका आतां ड्राफ्ट करून हाडटा खंय प्रोविजन आहा तें दाखय की हांवें बाबा जो कोण कंप्लेंट येतलो पळय तेणी बरोवन हाडून हांगा दिवप तेन्ना तेणें थंय बसला आनी तेणी बरोवन घेवपाक स्टार्ट केलें हे कित्या खातीर ओके बरें बरोवन घेता एफआयआर रजिस्टर जालो पळय आतां तशें थर्ड रावा थर्ड मी आतां एक्झॅक्ट घरी आतां हांगा पळय पळय आतां तुमच्या कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता आमच्यार मातसो ट्रस्ट करा विश्वास दवरा आतां आमी हांगा बसून आतां पळय उदक सांजचे पळय आयकून घे सांजचे जे आमी हांगाच आसा तुमी येवन तुमचें कितें आसा तें आमकां ग्रिव्हन्सीस आतां आमी पळय हांगाच आमचो टायम आतां वेस्ट जाता आमी आतां एकविजाक धरपाक या आमी वयता आमची टीम आनी एकविजाक धरया बेश्टो धर टायम आमचो हे जाता आनी तुमीच आमकां क्वेश्चन करता जाल्यार मागीर आजून कित्याक एकवीज धरून आतां आमी टीम धाडलेली आसा तर आमी वयतात जर एकवीज मेळटा समज अर्द्या वरान मेळटा 1 वरान मेळटा हाडटा आनी तुमकां इंटिमेट करता न्हू फक्त हांव तुमकां 5 पर्यंत आमकां तुमच्या कडल्यान अशें तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता म्हाका 5 पर्यंत टायमींग 5 पर्यंत टायमींग अशें कॉपरेट केलेलें न्हू जाल्यार हो टायम येवचो 5 पर्यंत तुमकां टायमींग पयलीं समज मेळ्ळो आतां 1 वरान सो मेळ्ळो अर्द्या वरान मेळटा हाडया परत दिया तो स्टेटमेंट आमकां बरोवन दिया ओरल सांगला पण तो बरोवन दिया पळय आतां पळय अशें झालो तर पळय तुमकां सांगला हांवें करता म्हणून इतलो पळय तुमी मागीर समज आयकून घे 5 उपरांत समज इतलो टायम दिया इवनिंग समज मागीर जायना जाल्यार तुमी म्हाका क्वेश्चन हांगा आमी शांततेच्या मार्गान पळय जसो रात्रीची उपोषण करता आमी हांगा बसतले 5 जाण 1 मिनिटान हांगा येता म्हाका 5 पर्यंत टायमींग दिया हांव तेच्या पयलीं जाता कॅमेरा कॅप्चर करता तेच्या पयलीं समज जाल्यार मेळ्ळें म्हणून समज आतां मेळटा आतां हाडटा आनी एक रिक्वेस्ट करता पळय हो इन्सिडंट जालो आमच्या हो इन्सिडंट जालो ह्या भुरग्याचेर अशे कितकेशे इन्सिडंट कोणाचेर जावं शकता आयकून जावं शकता ते हांगा येतात कंप्लेंट दिवपाक ते कंप्लेंटान डिले जावपाक डिले जावचे हांव तेन्ना काल समज काल कितें जालां हांव पळयता अशें इन्क्वायरी करता तशें कितें डिले जावपाक डिले जावपाचें ना डिले जावचें आनी सगळो रिस्पॉन्सिबल तुमी आसतले सारकें खंयचे तुमीच म्हणना तुका पर्सनली म्हणना पूण जो इन्चार्ज आसा पोलिशनाचो ही इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट हो डिले कितें खातीर आमकां संशय आसा की हो डिले जाता पळय तेन्नाच आमकां कळ्ळें की बाबा तो अरेस्ट जावचो ना म्हणून तशें काय तेतून एक लाजीरवाणी गोष्ट तुमकां सांगता काल न्हू बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती आनी त्याच दिसा सामकें एका महार कम्युनिटीच्या चेडवाचेर एससी भुरग्याचेर ते सामकें असो अत्याचार जाता आनी पोलीस कितेंच करिना आणि ज्या मनशान कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें एक मिनिट राव सादू रिपोर्ट ज्या मनशान कॉन्स्टिट्यूशन बरयलें आणि त्या कॉन्स्टिट्यूशनाच्या बरें आतां तुमकां तुमच्या हांव रिक्वेस्ट करता त्या दिसा आमकां जस्टीस जालें आतां जालें तें हांव पळय आतां काल जालें थोडें कितें जालें तशें आतां पळय आतां हांव एक्युजाक आमी कितें आसा ओके, बरें. कितें आसा तो आमकां कसो इवनिंग टायम दिया फाल्यां 5 पर्यंत आमी जर काय ना 5 हांगा बसतले घेवन इतले लोक न्हू हेच्या टिपलीन चोपलीन जावंक शकता आणि गोंयच्या पियान हेच्या थंयसर चडांत चड ह्या दिवपाक गोंयच्या जनतेक आमच्या कळपाक जाय की सामान्य मनशांक पुलीस स्टेशनाचेर कशी ट्रिटमेंट मेळटा जेन्ना 100-200 लोक येवन हांगासर जेन्ना बसता तेन्नाच खंय तरी एफआयआर रजिस्टर जाता नाजाल्यार एकटो जेजेर इनजस्टीस जाता तो बाबडो येता तेची हालत कितें पुलीस स्टेशनार जातली हें सुद्दां गोंयच्या जनतेक आयज कळोन चुकलेलें आसा आनी हांव गोंयच्या सीएमान एक रिक्वेस्ट करता की ही हालत
गोंयच्या पुलीस स्टेशनात जर तूं करून घेवं नाका 100 लोकांक रातभर हांगा हाडून बसोवं नाका ही आमच्या गोंयच्या सीएमांची एक रिक्वेस्ट आसतली आनी आतां जे एश्युरन्स दिला ते एश्युरन्स आमी आतां एक्सेप्ट करता आनी फाल्यां जर ताका 5 मेरेन जर धरून हाडिना जाल्यार हेजे कोण डबलिंग टिबलिंग लोक येवन हांगासर परत आमी बसतले कारण ते एक मायनर भुरगे आसा फाल्यां कितले 5 सुमार एकंदरीत PI येवन सांगलें तेणें एकंदरीत सगळो विशय जर पळयलो जाल्यार हांवें हेदरच्यान नरेट केला म्हाका तरी पर्सनली जर विचारलें जाल्यार म्हाका तरी विश्वास ना ज्या पद्दतीन दनपारा मिटिंगेन PI कितें उलयला तेवूय सांगलां पळोवया फाल्यां मेरेन कितें जाता तें आतां FIR आमी पळोवंक ना सेक्शनां कितें घातल्यात ती ते मायनर आसा 17 वर्साचे ताजेर बॉडीक तेणें एटॅक केलो सो कसली सेक्शनां लायता तेजेरूच आसा जर तर अपेक्षीत सेक्शनां मायनराचेर जर केन्ना असो अत्याचार जाता आनी अपेक्षीत ती सेक्शनां जर लागना जाल्यार आमकां आमी 100% शुअर आसतले की दे आर डिफेंडींग द अक्यूज हे जर जालें जाल्यार आमी DG कडेन वयतलेच FIR रजिस्टर करून आमचेर उपकार करून आमी आरोपी कशे हांगा भीक मागता मरे पण म्हाका तरी कसो विश्वास दिसना आणि एक माझी रिक्वेस्ट आसा खाजण्याच्या वाड्यार आमकां पुलीस एक जावो पुलीस कंपल्सरी जावो कित्याक तो भुरगो आतां आमकां लागून तुमकां लागून पुलीस स्टेशनाक लागून पुलिसाक लागून सुट्टलो पण आयज ना फाल्यां तुका कितें तें पळयता अशें म्हणणारो भुरगो आसा तो आनी तो आमच्या फाल्यां 5 फुडें येवंक जाय ताका आमी स्वता विचारतली कळ्ळें ही आमची तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा पुलीस स्टेशना कडेन कंपल्सरी खाजण्याच्या वाड्यार पुलीस रावोकूच जावो आणि आतांची परिस्थिती तुमकां सगळ्यांक खबर आहा प्रत्येका कडेन 10-10, 5-5 भुरगे जाय एक आनी 2 बायलेचो शणपण ना आमी बायलां भियेता कित्याक एक कानपाट्यार मारलें जाल्यार आमी पळटली न्हू आनी थंयसर तो वाडो कसो आहा रात जाली सांज जाली की थंयसर सुन्न आसता म्हणून आमकां पुलीस कंपल्सरी जावो हे सगळें आमकां फिशीत दिसता अजुनूय सॅटिस्फॅक्टरी आन्सरां ना म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते दुसऱ्या कडेन खंयच्या तरी ऑफिसरा कडेन दिवपाचें ह्या पुलीस स्टेशनाचेर सोडून कारण इन्सिडंट जर पळयलो 7:30 तेची कितें तरीच आन्सर ना म्हाका सांग खंयचोच ऑफिसर सकयलो ऑफिसर आपल्या सिनियराचा कन्सल्ट घेतल्या शिवाय कांयच करूं शकना दीस इज अ लॉ जेन्ना कंप्लेंट येता आनी ती सेन्सिटीव आहा कंप्लेंट त्या ऑफिसरान ताका ते कन्सर्न जो ऑफिसर आहा ताका कन्सल्ट करप बाबा अशें जाल्यार कितें करूं 5 वरां लागता तांकां म्हणजे तेंच्यांनी कॅज्युअल घेतले बाबा ह्या हितून कांय जावपाचें ना म्हणून दनपार मेरेन आमी उलयला कशें जातलें आतां उगी रावपाचें ना अशें माते ना जितेन बाबा कितें डिसिजन दवरला आतां फायनल तेंच्यांनी सांगलें की जो मेरेन ताका हाडिना PI हेदो कितें म्हणूं लागलो की ताका आमी 41 दिवन आमी ताका हें करतले म्हणून अरे पूण 41 दिवच्या खातीर ताका हाडपाकूच जाय न्ही रे हांगा बरोबर आनी 41 कित्याक तेणी कितें केलां तें तुमकां खबर ना हांव कितें म्हणटा पळय हेज्या पयलीं तुमकांय खबर आसा प्रसार माध्यमान की 41 आयचे कालचे न्ही अर्नेश कुमार म्हणून जजमेंट येयल्ले सुप्रीम कोर्टाचे 4-5 वर्सां पयलीं हे येवन सुद्दां कितकेशेच हांगा लोकांक अरेस्ट केले 41 दिवच्या पयलीं 41ची ढाल घेवन ताका प्रोटेक्ट करता काय PI हो म्हाजो प्रश्न आसा क्रायम जालें एका मायनर 17 वर्साच्या भुरग्या कडेन आनी ताका प्रोटेक्ट करप अंडर 41 कितक्योशेच गजाली आहात मरे हांगा 41 दिवच्या पयलीं अरेस्ट केल्यात बेली जावंक तेंच्यो मागीर घालूंक ना बेली अरेस्ट करूंक ना तेन्ना 41 खंय गेले ह्याच केसींनी 41 दिसता आमकां डावट कित्या खातीर आसा की 7:30 ते 1 मेरेन हाज्या वयल्यानूच कळटा की पुलीस खंय तरी ताका डिफेंड करपाचो प्रयत्न करता आनी PIच्या स्टेटमेंटा वयल्यान हे क्लियरच जालें आतां हेदो तो सांगता की कोण तुमच्यान शिकलेलो आहा जाल्यार ताका आफया म्हणून कित्या खातीर शिकलेलो कित्या खातीर हे आतां सगळे येयले ते शिकोंक ना सगळे जे हांगा आमचे सगळे लोक येयले ते कोणूच शिकोंक ना पेन केन्ना धरूंक ना तेंच्यांनी पण अडाण्या माणसासाठी वेगळो कायदो आसा कांयचो म्हाका दिसता तुमी पळय तुमी स्टेटमेंट हो PIचो सांगता न्हू शिकलेले ना म्हणा म्हाका दिसता PIची तुमी डिग्री जाल्यार चड बरें आतां म्हाका दिसता आमच्या डॉक्टर आसत PIच्या परस शिकलेले आसतले हांगा आमच्यान पूण हे PIक तरी निदान सोबा ना हे उलोवपाक तुज्या कडेन एक रायट आसा तूं एक पुलीस अधिकारी तूं एक PI तूं एक न्याय दिवंक जाय आनी राती आमी सुद्दां आसा
राती हे आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना रातीपासून पोलीस स्टेशन तर आयज पर्यंत आसा आनी हांगा इतलो न्हू म्हाका दिसता हे आमचो तो पेडण्याचो इमले आसा न्हू आमदार तेणी एक्चुली सहकार्य करूंक जाय तेजें तें कर्तव्य आनी तेजे परत पुलिशेचे आनी पुलिशेच्या तोंडान हे शब्द इतके तरी येवपाक जायनच आसलेले पूण म्हाका थंय पियान काडूंक जायना आनी पुलिशान हे वचत आमदार अख्ख्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनार आनी एससी समाजाचो जो एखादो मॅटर येयलो न्हू जाल्यार हांगा हो चिरडलो जाता हेज्या शेमान चडान चड ह्या घेवंक जावो फाटीं हो तसोच एक मॅटर हेतून वास्को जाल्लो आमी तेन्नाच निवेदन दिल्लेलें वचात ती जे 11 पुलीस स्टेशन आसा तालुक्यांनी त्या पुलीस स्टेशनार न्हू जो ते एससी समाजाचो ह्या कितें मॅटर येयलो न्हू ते चिरडलो जाता थंय खंय ताकदीचो पावर लायता तो ताकद लावंक जायना आनी ते ताकद लायचे न्हू ते आमकां ह्या संघर्श हो करचोच पडटलो आमकां जर असं कायद्यान जर मेळना जाल्यार आमी संघर्शान तो घेतलो आनी हो संघर्श काबार जावपाक ना चडान चड तो जाय तिका फास्ट हाडपाचो काम पुलिशेचें आसता पूण पुलिशेन कित्याक इतके खालची पातळी घेतली ते म्हाका काही कळना ताका लागून तुमी पीआयक जाप विचारपाचें पीआयन हे शिक्षणाचे काडले न्हू खूप म्हणजे खूप चुकीची गोष्ट आसा काल 6:30 मॅटर 7:30 हांगा येयले आनी अजून पर्यंत एक्यूज कित्याक मेळना इतकी पुलीस यंत्रणा कमकुवत आसत काय आमकां प्रश्न पडटा आनी कमकुवत जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगची आमची यंत्रणा कमकुवत आहात तुमी कितें तें कळयात तुमी कितें तें करात म्हूण सांगपाचें 2 hour तो भितर आसतलो आहलो 2 वरां भितर तो भितर आसतलो खंयसरूय असो ट्रेस करून हाडटले आहले इतकी इंटेलिजन्स पुलिसां कडेन आसा तो ट्रेस जायना हांगा थंय आयज ना जाल्यार फाल्यां ना जाल्यार परवां ह्यो गजाल ह्यो आन्सरांनी पुलिसां कडल्यान एक्सपेक्ट आमी करूं शकना कितेंय गजाली घडल्यो जाल्यार पुलीस स्टेशनूच पयले स्टेप आसा हांगा वचून तो ऑफेन्स नोंद करप आनी पुलिसांची कर्तव्य आसा की तांच्यांनी ताचेर एक्शन घेवप हाज्या वयल्यान अशें दिसता की महिलांचेर अत्याचार जाता आनी पुलीस सुशेगाद आसात हेजो पीआय सांगता तो तसो करचो ना म्हणून तो भाव दिसता तेचो असो स्टेटमेंट पीआय करता आमी सगळे आशिल्ले हांव जर फट उलयता जाल्यार सतीश आसा बाकी सगळे आसात तो तसो करचो ना ह्यान फुडें ताका 41 दिता आनी आमी हें करता म्हणून 41चो प्रश्न ना तो तसो करचो ना म्हणजे तुका कशें कळ्ळें आणि जाती वयल्यान तेणी अपशब्द उलयले तेचे कितें तो तसो करचो ना म्हणजे तुका कशें कळ्ळें तेका आपय आनी ताजी हमी तूं कसो दिताय तो तसो करचो ना म्हणून आनी तेणें केलें जाल्यार मागीर रिस्पॉन्सिबल कोण पीआय आमी पीआयचेर कंप्लेंट फायल करपाची पीआयन तेजी हमी घेतली आयज रस्त्यार त्या चेडवाची गाडी हाडून तेणें असो हें केलो फाल्यां सकाळी त्या वाड्याचेर आनी चेडवां आसात आमची तेजेरूय करतलो तो कोण भाई हो रस्त्यार समीर कोरगांवकर ताचें नांव ओके राती 7 आमी 7:30 ती बायल आपणाच्या भुरग्याक घेवन हांगा येयले 12:30 मेरेन कंप्लेंट घेवपाक फाटी फुडें करतात हांव 12:30 येयला कन्सर्न PSI कडेन उलयलां की तशें जर प्रोविजन आसात की सगळ्यांनी बरोवनूच कंप्लेंट दिवपाक जाय जाल्यार म्हाका सांग हांव बरोवन हाडून दिता तुका पण कित्या खातीर घेना तूं ते आतां तेच सांगू शकता न्ही कंप्लेंट बरोवन घेतले एकाक 7:30 ते 1 मेडिकलाक व्हेले मेडिकलाक जावन 1 वर लागतले 7:30 ते 8:30 धर 9 धर 9 उपरांत 1 मेरेनचो गॅप 10, 11, 12, 1 4 वरां हांगाच सगळीं आसात पयलीं पीआय आयलो मागीर गेलो पीआय सो असो ह्यो प्रकार कित्या खातीर हो अत्याचार अन्याय पुलिसां कडल्यानूच आमचेर आतां जाता असो दिसता आमकां एक सॅटिस्फॅक्टर आन्सर ना हेजर आमी मिटिंगेक गेले तो सांगता येस हांव तेजेर एक्शन घेता आनी हांव सांगता की तो तसो करचो ना म्हणून हेज्या पयलीं इतले पीआय हांगा येवन गेलेत एकाय पीआयन तशें स्टेटमेंट कोणाकूच केन्ना करूंक ना हांवें जाल्यार आयकूंक ना की बाबा हो मनीस आसा हेणी अशें काम केलें हेज्या फुडें तो करचो ना म्हणून ती जबाबदारी ताजो एक भाव घेवं शकता ताजो एक बापूय घेवं शकता तेजी फॅमिली घेवं शकता की बाबा ही आमी जी जबाबदारी घेता तो करचो ना पूण हे स्टेटमेंट तो तसो करचो ना म्हणून पीआय सांगू शकना ही जो ऑफिसर म्हाका आमकां सांगलें तें सांगलें तेच्या आवयकूय तशें सांगलें तेणें म्हाका सांगता तो आयज ना तांकां आमी कसो विश्वास दवरपाचो पुलिसांचेर हेंच्यानी लिपोवन दवरला आसतलो तेका न्हू जाल्ला जालें हरशीं लिपोवन अशें दवरलाच इतलें जालें न्हू सांगता इतको सपोर्ट करता इतको फेवरान बोलता तेच्या म्हणजे बरोबरच आहा तुमकां हेंच्यानी लिपोवन दवरला जो मेरेन आमी जर आयज बोललो जाल्यार तो तसोच म्हणटलो आतां हेजो विचारला जाल्यार तो घालतात काय तरी आमकां म्हणजे तेका तेज्या ऑफिसान आमी येवन तांकां सांगपाचें म्हणजे 4 जाण शिकलेलेच तेका तेज्या ऑफिसान येवन तेका बोलावंक जाय म्हणजे काय ते डिस्कशन करूंक जाय ते कांय तरी
म्हणजे आम्ही हे आमच्या फुड्यान तो क्लियर कट सांगू शकना बाबा त्या भुरग्याच्या फेवरान आपूण आहे म्हणून सांगना अरे आमी इल्लो कितें आमकां न्याय जावं जाल्यार आमी हे तेज्या ऑफिसान वचून हे करपाचें आमी कित्याक फाटीं सरपाचें ही गजाल ही सामी ला सारकी अर्थ आहा तेका फाल्यां ना गावलो परवा तरी गावतलो खंय लिपोन रावतलो काल तेणे भर दिसा उजडे म्हज्या चेडवाच्या हातीक घालून गोल पिनून ताका हें केलें फाल्यां सकाळीं म्हज्या चेडवाक तो उखलून व्हरूंक शकता न्हू मागीर कोण जबाबदार घेतलो मागीर हे कस करतले आनी मागीर सोदतले ताका आं काय मागीर हात वयर करतले म्हाजें चेडूं म्हाका ना जातलें न्हू आनी आयज ना गावलो फाल्यां ना गावलो जाल्यार म्हणजे गावलो कोमो तो ताका धापून दवरलो न्ही कोम्याक जर धापून दिलो तर दिसता फाल्यां आमकां हो काय येणे आतां खंय दवरलो तो आमकां खबर ना नॅस पण कळटा न्हू हेंचे कितें तरी आहा म्हणून जर सर ह्या साहेबांक मेळना न्हू तर खाद्य खंय आसात न्हू ताका आमी काडटा मागीर कोयते निसकटून जायना म्हणून सांगूनी तांकां फक्त तेणी आमकां बरोवन सांगनी दिवनी, ताका खंय तो बाबा, मेळना तो. आमच्या कडेन ताका सोदूंक जायना मागीर ताका आमी हाडून तेंच्या फुड्यान दवरता तो खंय पाताळान पसून गेला न्हू थिचून उखलून हाडटा आनी फक्त तेंच्यानी जायना आमी बरोवन दिवनी आमकां फक्त बरोवन दिया म्हणून आनी आयज तो रात पसून तर येयना न्हू जाल्यार पळय आनी आमी आमी वयची वयची ना ना खंय खंयच वयची कित्याक ना हांव पळय काल ओगी रावले सकाळी ओगी रावले आज दनपार पसून ओगी रावले 24 वरां तेंच्यांनी सांगलेली म्हाका 24 वरां ओगी रावले 24 वरां सोंपली तशी म्हाजी सगळीं जाणां येयली बायलां दादले सगळीं जाणां येयले आतां ओगी रावपाचें ना कित्याक फाल्यां तो ह्याच तिडकीन फाल्यां चेडवाक म्हाज्या थंयसर उखलून व्हरात जाल्यार कितें करतले हो हे काय PSI जबाबदार घेवचो ना आमची कित्याक तेची घेतलो न्हू तो म्हणटालो तूं खंय तूं कितें केल्यार आपूण तुका थारायता म्हणटलो तर आतां हो तेचो कोण लागता हाचो कोण लागता तो आमकां खबर ना पूण तो आयच्या राती भितर तो येवंक जावो जाल्यार हांगासर. तुमी कितें तरी हाया करिनात जाल्यार कितें फाल्यां तांकां कितें जाल्लें हें करतले आसले जर हेची जर त्वरीत जायना ताका जर हाडिना जाल्यार हे प्रकरण वाडटलें आणि ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक उलो घालता की सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी वयल्यान तो विचारता PSI कारण हेच्या पयलीं अशे इन्सिडंट जाल्लेले आसा पुलिसां कडल्यान अशे दिरंगाई जाल्लेली आसा पूण ह्यान फुडें जावंक दिवचें ना आमी आनी अत्यंत लाजीरवाणी बाब काल 14 एप्रील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती ताणें कृत्य केलेंच पूण हांच्यांनी कितें केलें डिले इन जस्टीस डिले इन डिनाय म्हणटात आमी जेन्ना न्याय दिवपाक विलंब करता तो न्याय मेळचोच ना अशें म्हणणें आहा तें 4 वरां 5 वरां हांगा बेश्टे बसोवन दवरले आमकां प्रश्नचिन्ह हेंचेर आसा पुलिसांचेर हे ताका कित्याक डिफेंड करतात आणि हाडूंक म्हाका जाय तर तेंकां. असं दिसता काय तर त्याचे वेगवेगळे स्टेटमेंट घेतात तेका काल संध्याकाळी बोलायला तेका आज सकाळी बोलायला वेगवेगळे त्याचे स्टेटमेंट घेतं म्हणजे तेका वेगवेगळे प्रश्न देऊन त्याचे स्टेटमेंट बदलून हे त्याच्यासारखे याद करून फुड्यान तेजे ते बरयलेले आसा जाल्यार तो कितें सांगता व्हडलो सर तेका हाड फुड्यान बरयलेले आवय सांगता हांव तरी तो तेका ते मायनर भुरगें तेका हाड म्हणटा वयल्यान आनी तेका विचारता तो तुका कितें कितें करपाचें तेका अरेस्ट करपाचो आसा तेका विचार त्या भुरग्याक कळटा तुवें सांगूंक जाय बाय तूं भिवो नाका तेका जे आमी अरेस्ट करया तेका कितें करया तुवें त्या भुरग्याक साथ दिवंक सांगूंक जायो ह्यो तेका विचारता कितें करपाचें तुका अरेस्ट करूंक जाय काय विचारता त्या भुरग्याक अर्थ आहा